प्रितीच्या भावान भयणो, आमी पवित्र पुस्तक वाचीत जाल्यार आनी नवो करार वाचीत जाल्यार जायतेपणे आमकां दिसून येता की धर्मशास्त्री फारिजेव हे जेजू लागीं प्रश्न करतात, ते ताका फसवूंक करतात. आयजूय बी हो प्रश्न केल्लो आसतलो घडये, पूण जेजू तांकां जाय तो सारको जबाब दिता. आनी हो प्रश्न कसलो काय, वयली खंयची आज्ञा, आनी आमकां जायते मनामत दिल्ले आसात. आनी आमचे पयले मनामत म्हणल्यार आमकां जेजू सांगता तोच. हे देवाचे जायते नेम आनी कायदे आसले, आनी हे धर्मशास्त्री तांकां ते कायदे पाळप म्हणल्यार व्हडलें. आनी ते भायर न्हू हे कायदे जे मोइजेसान दिल्ले, ते भायर ताणें त्या कायद्यांक आनिकूय कायदे लायल्ले, धाकटुले कायदे लायल्ले. आनी ह्या धर्मशास्त्र्यांक हें चड म्हत्वाचें की ते ह्या कायद्या पाळूंक. आनी ते जेजू प्रश्न करतात आनी जेजू ते खरो जबाब दिता. आनी तो म्हणल्यार पयलो म्हणल्यार ते आमी सुमृतीच्या पुस्तकांत पळयत जाल्यार तो जबाब दिता. तो म्हणल्यार आयक इस्रायला, सर्वेस्पूर आमचो देव एकलोच धोनी, आनी तुज्या दुन्या देवाचो सगळ्या काळजान सगळ्या मनान तूं वाखाणटली, तूं सगळ्या बरान ताचो मोग करचो. होच जावन आसा पयलो कायदो. जेजू ह्या सुमृतीच्या पुस्तकांतलें वाचप घेवन तांकां ह्या धर्मशास्त्र्यांक जबाब दिता. आनी ही दुसरी वळ आसा, ती दुसरो मनामत जो जेजू सांगता, तो दुसरी आज्ञा आपल्या पेल्याचो मोग करचो, ती जावन आसा लेविताच्या पुस्तकांतली. ती दिवन जेजू तांकां त्या धर्मशास्त्र्यांक जबाब दिता. आनी ते जेजूचे जबाब पळोवन अजापतात आनी म्हणटात ताणें सारकें सांगलें म्हणून. मोगाच्या भावान भयणो, आयज जेजू ह्या वाचपांतल्यान आमकां उगडास करता की आमी देवाचो आमच्या काळजांतल्यान मोग करूंक जाय, आमी देवाच्यो आज्ञा पाळूंक जाय. आनी आमी कश्यो पाळटल्यो काय, हेंच करूंक जाय म्हूण जेजू आमकां एक आनीक व्हड आज्ञा दिता. ती म्हणल्यार आमी आमची देवाचो मोग दाखोवंक जाय जाल्यार आमी आमचो मोग आमच्या उतरांनी, आमच्या काळजान, आमच्या कोरण्यांनी आमी आमच्या पेल्याक दाखोवंक गरजेचो. आनी हेंच करूंक आज जेजू आपयता. जायते पावटी आमी जायती आमचे मागण्यांनी आसतात, आमी मागण्या करतात, आमी मिसाक वतात, आमी रितीरांत वतात, आमी जायते करतात. पूण आमी ते करचे भायर ते करतात, पूण आमी आमच्या भावाक वा भयणीक जांकां आमचो आदार जाय तांकां गरजेक पावनात. तर जेजू आज आमकां आपयता. आख्या संवसारांत जायतीं भाव भयणी आसात आमची, आनी तांकां आमची गरज आसा. आनी जेजू तेच म्हणटा, आपल्या भावाची आपल्या भयणीची जी कोण गरजेवंत आसा तांची पयली आदार करूंक, आनी तेच परीन आमचो मोग तांकां दाखोवन, आनी तांकां दाखयता आसतना तोच मोग आमी देवाकूय दाखोवंक गरजेचो. आमी ह्या प्राचीत काळांत आसात तेन्ना आमी देवा लागीं हीच करपा मागुया की आमची काळजां बदलून एक मोगाचीं काळजां, दुसऱ्यांक जेजूचो मोग दाखोवपाची काळजां कर म्हूण देवा लागीं मागुया. आनी ही करतले जाल्यार आमी जेजूच्याच संबंदान रावंक गरजेचीं. जेजूकूच आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक गरजेचो, आनी जेजूचोच मोग आमी अणभवूंक गरजेचो. आनी मागण्यांनी तेच परीन आमी आमच्या जिवितांत आमच्या चाली रितींतल्यान, आमच्या बऱ्या करण्यांनी आमी हो अणभवूंक पावतले. आनी जेन्ना आमी अणभवतात तोच मोग आमी दुसऱ्यांकूय दिवंक पावतले. हो मोग अणभवूंक देवा लागीं करपा मागुया, आनी होच मोग आमी आमच्या भाव भयण्यांक जी गरजेवंत आसा त्या भाव भयण्यांक दिवंक आमी मुखार वचुया.